बोलो अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय वंदे वंदे सगळ्यांक हांगा जमिल्ले म्हज्या नव्या भावांनो भयणांनो सगळी माणकुली भुरगीं आमचे ज्येश्ठ नागरीक महिला वर्ग तशेंच आमचे युवा वर्ग सगळ्यांक तुमकां हॅपी इंडिपेंडन्स. आयज खूब खुशी भोगता कित्याक तुमी इतले व्हड संख्येन सगळे जाण हांगा उपस्थित रावले आनी आमच्या बरोबर आयज माचयेंत उपस्थित आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे वायस प्रेसिडेंट माझे मित्र प्रसाद प्रभू गांवकर तशेंच आमचे मेडिकल सेलाचे आमचे डॉक्टर नामनीचे सड्यावयले तशेंच सोशल फिल्डान वावर करीत आनी रवींद्र भवनाचे वायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू गांवकर तेच प्रभू देसाई त्याच प्रमाणे आमचे मंडळाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अविनाश नाईक आमचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी बाब जगदीश गवंडे आमचो दीपक माशेलकर आमचो आदलो मुरगांवचो प्रभारी आमचो मित्र बाब केरकर बाब तशेंच आमचे दिपाली साऊथ गोवाची सेक्रेटरी आनी हांगा जमिल्लेले आमचे सगळे मुरगांवचे आमचे सगळे वांगडी कित्याक आयज आमी पळयताना हे इंडिपेंडन्सच्या निमतान जी आमची माणकुली भुरग्यान जो हांगा वन एक्ट प्ले दाखयलो ग्रुपान तेंच्यांनी डान्स केलो सो एक सगळ्यांक भितर इनवॉल्वमेंट करून खूब माणकुली खूब एक्सायटेड आसा आनी हांव तांकां पळयता सगळे जाण इतले उमेदीन कित्याक आयज आमी पळयताना जी आयज आमच्या सगळ्यांच्या तोंडाचेर इतली खुशालकाय आसा कित्याक एका टायमाचेर जेन्ना आमचो देश हो ब्रिटिशाच्या अंडर आसलेलो आनी तेजेसून स्वतंत्र दिवपाक लागून जे आमचे लिडर्सान त्या टायमाचेर जे आपले प्राण त्याग केले जे आमचे लढाई केली ते व्हडले व्हडले लिडर जावन गेले सो तांकां सगळ्यांक उगडास करतना आयज तेंच्या बलिदानाक लागून आयज आमकां हे स्वतंत्र मेळिल्लें आसा आनी आयज आमी एक स्वतंत्र देशा भितर आयज आमकां सगळ्यांक स्वास घेवपाक मेळटा तेज्या लागून आयज आमकां फ्रिडम ऑफ स्पीच फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन हे सगळे आमकां फ्री मेळिल्लें आसा सो तेज्या लागून कोणी कितें उलोवंक शकता कोणी कितें बरोवंक शकता सो हो अधिकार आमकां आमच्या संविधानान दिल्लो आसा सो आयज आमी सगळ्यांक हे आमच्या महानेतेक उगडास करतना तुमचो चडान चड घेनासतना आयज हो देश असोच फुडें वयता आसतना आयज आमी पळयता भारतीय जनता पार्टीचे जो प्रायम मिनिस्टर आसा श्री नरेंद्र मोदी हेच्या लिडरशिपाच्या अंडर जे डेव्हलपमेंट आयज आमी आख्खे देशभर पळयता आनी तशेंच आमच्या गोंया जो गेली कितलींशीं वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयचो सद्याचो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपाच्या अंडर पळयता जे डेव्हलपमेंट जे फ्लायओव्हर्स जे कितलेशे आयज मुर्मागोवान म्हाका सुद्दां खंय तरी एक अभिमान दिसता कित्याक तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर आयज आमच्या मुरगांवा भितर हालींच आमी जो फावंडेशन स्टोन घातला आमचो न्यू प्रायमरी हेल्थ सेंटरचा हॉस्पिटलाचो हो सुद्दां एक व्हडलें देण आसा जे आमच्या गोवोरमेंटान आमकां दिल्लेलें आसा हेच्या वरसून आमकां कळटा कशें आमी हे देशा भितर जे आमी डेव्हलपमेंट करूंक शकता जे मागीर ते फावंडेशनाचे आसूं त्याच प्रमाणे आमची ही 2 टँकी येता उदकाच्यो त्याच प्रमाणे बाकीचे कितलेशे आमचे फिशरमॅनाक लागून जे न्यू फावंडेशन घालपाचें आसा अशें कितलीशी प्रतिक्रिया आमची चालूच आसा. आयज जेन्ना तुमी सगळे जाण एकत्र येयलेले आसा हांव मागता कित्याक हे जे स्वतंत्र आमकां मेळिल्लें आसा आनी त्याच प्रमाणे आमच्या आख्खे मुरगांवच्या लोकांक सांगपाक सोदता आयज 4.5 वर्सां जाली म्हाका आमदार म्हणून. आयज ह्या 4.5 वर्सां भितर केन्नाच आमी कसली सूड राजकीय करूना रिवेंज पॉलिटिक्स म्हणटा ते हांवें करूना केन्नाच कोणाक रिवेंज म्हणटा ते घेवना आनी आयज पर्यंत एका मनशान सांगचें कित्याक आख्ख्या आमच्या मुरगांवा भितर सगळ्यांक
बऱ्या भाशेन रावपाक सगळ्यांची कोणाची एक ट्रान्सफर ना करता कोणाचे एक घर ना आडयता सगळे जण खुशाल आसा एका कडेन उलोवन खुशाल आसा पयलींच्या भशेन हेजे कडेन उलोवं नाका तेजे कडेन उलोवं नाका हे सगळे मुरगांवा भितर आमी बंद केल्लेले आसा आनी आयज हो सगळ्यांक एक श्वास घेता आमी फ्रिडमाचो म्हणजे एकामेका कडेन आपुलकी उलोवपाचे कोणा कडेन तो अधिकार कित्याक पयलीं तो अधिकार कोणें तरी काडून घेतलेलो उलोवपाक दिनासले सो आयज तो अधिकार दिल्लो आसा हो अधिकार आसा तेज्या लागून हांव बाकीच्या सगळ्या लोकांक उलो मारता जेन्ना आयज आमी कसली रिवेंज पॉलिटिक्स ना करता सगळे जाण तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता कित्याक आमच्या बरोबर रावचे अशें न्हू कित्याक बाबा तुम्ही येवपाक फाटी फुडें जावपाचे आमचे कार्यकर्ते कितें म्हणटले अशें कांयच ना तुमकां सगळ्यांक हांव उलो मारता कित्याक सगळ्यांनी आमच्या बरोबर रावचे आमचे कडेन येवचो कोणूच कसलो रिवेंज पॉलिटिक्स करपाना कोणूच काय उलोवपाना आमचे लोक तितलेच मनान दिलदार आसा म्हाज्या भशेन कित्याक ते सगळे जाण आमकां माफ करतले आनी तुमकां सगळ्यांक आमी यंग मारून वांगडा घेतले सो तुमकां अपील करता हांव सगळ्यांनी आमच्या बरोबर रावचे आनी आमच्या वांगडा येवचे हेवूय सांगता आतां इलेक्शनाचो लास्ट टायम येयलेलो आसा आतां एक 3-4 म्हयने इलेक्शनाक उरलेले आसा आतां लोक खुबशे जागृत जावपाक लागलेले आसा म्हाजो एक सदांच हांव तुमकां सांगता झोपी गेलेला जागा जाला हे सदांच हांव तुमकां सांगीत आसता सो आतां मुद्दाम सांगपाक सोदता हांवें जेन्ना म्हाजें पॉलिटिकल कॅरियर स्टार्ट केलेलें 2008 ते 2022 पर्यंत हांवें 3 इलेक्शनां केली आनी लढत रावलो हरात रावलो 2012 आहलो 2017 आहलो परत 2022 गेलो बट जे कार्य हांवें स्टार्ट केलेलें 2008 जे आमी हर चतुर्थीक तेच प्रमाणे हळदी कुकूम तेच प्रमाणे वुमन्स डे हे कार्य आमी चालूच दवरले 2008 ते 2022 पर्यंत 15 वर्सां पर्यंत केन्नाच हांवें कार्य बंद करूं ना हरोन सुद्दां हे कार्य हांवें चालू दवरलेलें कोविडाच्या टायमार ना आमदार नासलो कांयच नासलो तरी पासून कोविडाच्या टायमार सुद्दां लोकांक जो वावर करूंक जाय लोकांक लागून मदत करूंक जाय ती सुद्दां करपाक लागून आमी फिल्डार रावलेले हे मनीसपण आसता हल्लो जितलो हे ना मनीसपण आसता आनी हे मनीसपण गेली 15 वर्सां हांवें दवरलेलें आसा आनी 2022 जेन्ना हांव जिखलो जाल्यार ती परंपरा चालूच दवरली जे सामान वांटपाचें हळदी कुकूम वुमन्स डे सेलिब्रेशन हे आमचें चालूच आसा आतां लोक झोपी गेलेला जागा जाल्लेले आसा आतां ही अळमी भायर सरलेली आसा आतां हे लास्ट चवथ येता हे लास्ट चवथीक आतां लोक सामान वांटपाक फुडें सरलेले आसा हे मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता हांव कित्याक लोकांक तुमी लोकांक उगडास करून दिवपाची गरज आसा गेली 5 वर्सां खंय न्हिदलेलो आनी आतां हे आखरी लास्ट इयराक हे सामान वांटपाक लागून आतां भायर सरतले हे गोलींसून भायर सरतले लोकांक आमच्या पिश्यान काडपाक बट म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या आख्खे मुरगांवच्या लोकांचेर कोणूय ते बळी पडपा ना आनी सदांच जसो आमकां आमच्या लिडर्सान आमकां स्वतंत्र दिल्लेलें आसा 1947 आनी मागीर तेज्या उपरांत गोवा लिबरेशन आमकां जालें तशेंच जे 2022 आमकां मुरगांवकारांक जो स्वतंत्र मेळ्ळो आसा हो फुडें तसो स्वतंत्र उरतलो ही सगळ्यां कडसून तुमचे कडसून हांव आळस बागिता आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक जे हांगा उपस्थित रावले व्हड संख्येन आनी स्पेशली आमची माणकुली भुरगीं आमचे ज्येश्ठ नागरीक तेंचो सदांच म्हाजेर आशिर्वाद आसा आनी आमची महिला वर्ग तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी परत एकदां हे स्वतंत्र दिवसाच्या निमतान तुमकां सगळ्यांक खूब खूब परबी दिता जय हिंद जय गोवा.